एकूण परिस्थिती पळयली जाल्यार काही जे गोवा फॉरवर्डांसून पयस गेल्ले ते तुमचे परत व्यासपीठाचेर तुमचो बड्डे जालो तशेंच स्पश्ट नांव घेतलेले दयानंद मांद्रेकरूय बी जो भाजपचो एक खंयचो समर्थक आसलो, एक आमदारूय जावन गेलो, मंत्री जावन गेलो, परत खंय तरी घर वापस आनी खंय तरी नवीन घाडामोडी जातात गोंयांत. गोंयांत लोकांक दिसता की गोंयांत गोंय उरूंक ना म्हणून आनी ताजे खातीर बदल जावपाची गरज आसा. ही बदल जावपाक जे राजकारणांत सक्रीय आहात ते लोक एक जातात आनी तांकां एक ऑल्टरनेटीव विजन जो आशिल्लो मनीस आसा ताका ते सोदतात. हांवूय बी एक पक्षाचो अध्यक्ष आनी म्हाजो हांव खूब राजकारण्यांच्या संपर्कांत आहा, पूण आमचो हावेस असो आहा की एक ऑल्टरनेटीव म्हणून आमी तयार करप आनी गोंयांत गोंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक पयलीं सर्वसामान्य मनशाक मेळून ताजे प्रॉब्लेम आयकप आनी मागीर एक एजेंडा फॉर गोवा म्हणून तयार करप. हो करपाची प्रक्रिया 1 वर्साची आसतली. ताजे मदीं लोक थोडे लागीं जावंक शकता, लोक थोडे जॉयन जावंक शकता, तें अशें खूब जातलें, पूण इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. हांव तातूंत कोण बर्थडेक आयलो बिलो म्हूण ताचेर व्हडलें हें दिना. बर्थडेक येतात, हांव मायकलाचे बर्थडेक आयला, हांव मायकला बरोबर ताजे पक्षान कांय जॉयन जायना. सो बर्थडेक येवप इज नॉट सिग्निफिकंट, बट आमी जो संकल्प केला की आमी लोकां मदीं वतले आनी लोकां मदीं वचून लोकांचे इश्यूज सॉल्व करपाक ते इश्यूज पयलीं समजतले, ती प्रक्रिया आमी सुरवात केल्या आनी ताजे बरोबर लोक आमकां लागीं येवंक शकता आनी सगळीं ऑप्शनां आमचे खातीर ओपन आहा. येता ती निवडणूक म्हणटकूच नवीन पक्षान तुमच्या आनी खंय तरी नवीन कोण आमदारूय येवं शकतात, आजी माझी खूब येवंक शकतात खूब, म्हळ्यार ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन. आय एम किपींग ऑल ऑप्शन्स ओपन टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटीव विजन. तुम्ही खंय तरी परत नवीन पक्ष घेवन वयतलात आगामी निवडणुकेत? पळोवया कशें कितें जाता तें पळोवया. ते आज सगळें उलोवन फायदो ना, म्हणून आमी एक फर्म स्टँड सरकाराच्या विरोधात घेवन आसतलो. सर, दयानंद मांद्रेकर येवपाची शक्यता कितें? तशें कांय ना, तुका सांगला मरे खूब पॉसिबिलिटीज आसा आनी खूब पॉसिबिलिटीज म्हाकाच म्हणजे दुसऱ्यांकूय आहा. पूण एक प्रोसेस सुरवात जाल्लो. किरणाची परत घर वापस पळोवया ना.